गेली 52 वर्सां आमचे श्रीपाद श्री वल्लभ कुरोपूर हांगासर भावीक मडगांवसून वयता आनी ही 52वी वारी आहा आनी काल खुबशे लोक आमचे देवस्थान जे आसा मुगाळी श्रीपाद श्री वल्लभ हांगासून बसींनी लोक सगळे गेल्लेले कडेन आहा. थोडे लोक आहा ते मंगळार वचपाचे आहा. म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता गोंयासून 2000 तरी लोक ह्या कुरोपूर हांगा आंध्रा आनी कर्नाटका ह्या बॉर्डरीचेर हे देवस्थान आसा श्रीपाद श्री वल्लभाचें आनी पवित्र अशें स्थान. ह्या स्थानाचेर जे लोक वयता तेंची जे कितें मनोकामना आसा ती पूर्ण जाता आनी जो मनीस एकदां गेल्लो तो परत थंय वयताच. हांवूय कितलींशीं वर्सां जालीं थंय वयता आनी ज्यो कितें विच्छा आहा त्यो पूर्ण जाता असो म्हाकाय अनुभव आहा. आनी ह्या वारीक म्हाज्यो सगळ्यो शुभेच्छा. लोकांक बरे तरेचें दर्शन जावचें आनी जे लोक गोंयांसून जे गेल्या तांकां एक 4-5 दीस थोडे 8 दीस थंय रावतले तांकां थंय बरें सगळें दर्शन मेळोन तेंच्यो ज्यो कितें मनोकामना त्यो पूर्ण जावच्यो अशें मागता. आनी श्रीपाद श्री वल्लभ जे आमचे मुगाळी देवस्थान आसा हे सगळे अरेंजमेंट करता आनी बरे तरेचे अरेंजमेंट करता. कमिटी बरे आमचो फट्टे बाबा आहा तोय बरे थंय अरेंजमेंट करता. लोकांक थंय बरी सगळी वेवस्था मेळटा. सो मागता की सगळ्या देवा कडेन की सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें आनी बरें दर्शन मेळचें आनी सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण जावचे अशें. थंय अशें आसता की सकाळीं बुधवार दीस नाम सप्ताक 24 वरांचो सुरू जाता दनपारचे 12 आनी बिरेस्तार दीस 12 मागीर तो सप्ताक काबार जाता आनी ते मागीर थंय महानैवेद्य आसता आनी लोक त्या वेळाचेर 24 तास थंय भजन किर्तन नामजप करीत आसता आनी एक भक्तिमय अशें वातावरण थंय तयार जाता. आनी मागीर थोडे लोक त्या दीस रावता आनी थोडे दीस त्या दिसा मागीर येवपाचे आपले परती वाटेक येता. सो एक बरें एक वर्सान एकदां थंय वचपाची संदी मेळटा आनी एक लोकांकूय एक श्रीपाद श्री वल्लभाचें पवित्र स्थान आहा ते स्थानाचेर वचपाक एक संदी मेळटा.